नमस्कार. आरडेक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर शिरोड्या मतदारसंघांतल्यान पोटवेंचणूक लडोवचे ना. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींक तांणी असो शब्द दिला म्हण भाजपाचे अध्यक्ष विनय तेंडुलकर उलयला. आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. निवडणूक म्हणजे प्रत्येकाची इच्छा आसता उभी रावपाची, पण आमचे छुपे रायवल कोण ना. शिरोडा मतदारसंघा भितर दीपक ढवळीकर कालच्यान परत भोंवपा लागला. म्हाका याद जाता नवीन मंत्रिमंडळ घडोवपाचें आशिल्लें त्या दिसा राज्य सुदीन ढवळीकर आमच्या नेत्या कडेन आयिल्ले. त्या वेळाचेर हांव आशिल्लो, आमचे प्रदेशाचे संघटन मंत्री श्री सतीश दोर्ण आशिल्ले, राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री BS संतोषजी आशिल्ले आणि आमचे पालक संघटन मंत्री श्री विजयजी पुराणीक आशिल्ले. आणि त्या वेळाचेर चर्चा जी जाली, आमी फाटले फावटी प्रेसाक सांगला, हेचे भितर कांयच असत्य कांयच ना. चर्चा जाली, मागीर आमचे PWD मिनिस्टर म्हणपाक लागले की दीपक फाटी घेवपाक तयार ना. त्या वेळाचेर आमचे गडकरी आमचे नेते हेंच्यांनी म्हटले की एका फोन लावून पळय, ते म्हणपाक ते पयस आसा जाल्यार फोन लावन पळय आपल्या कडेन दी. सुदीन ढवळीकरान आपल्या दीपकाक फोन लायलो आनी गडकरी कडेन दिलो उलोवपाक. दीपकान सुदीनान दिवच्या आदीं सांगलें की गडकरी जी म्हणटात की तुवें फाटी घेवपा जाय म्हणून तुजे कडेन उलोवपाक सोदता. आनी त्या वेळाचेर गडकरी उलयले आनी तेंच्यांनी ताका सांगलें की तुवें ह्या इलेक्शनाक उबे रावपाना, आमी युती म्हणून वचपा जाय. आनी त्या वेळाचेर तेणें मान्य केलें आपूण रावचो ना म्हणून. मागीर बाकीच्यो कितें घडपाच्यो आशिल्ल्यो गोश्टी त्या एका उतराचेर सगळ्यो गोश्टी थारायल्यो आनी घडल्यो. एक राती भितर कितें जालें परिवर्तन तें म्हाका खबर ना, पण म्हाका अजुनूय पूर्ण खात्री आसा की मोगो पक्षाचे दीपक ढवळीकर निवडणुकीक उबे रावचे ना, युतीचो धर्म पाळटले आनी ह्या सरकारा बरोबर वतले अशें म्हाका दिसता.